सकनाक मिगेल चॅनल आमचं हार्दिक स्वागत. हांव उर्मिला प्रभू अँड इंटरनॅशनल स्टोरी टेलर स्टोरी कोच. तुमकां आज एक स्पेशल एपिसोड घेवन येता आसा. लास्ट टायम आमी हाडलेले पळय हा 5वी पावंड आनी पिकील पावंड ते आज ही ताजी सेकंड सिरीज. सो आज आमगेल वता आसा जयपाची तुका हार्दिक स्वागत. थँक्यू मिगेल व्हेरी चॅनलाक मच. सकळा खातीर. आनी एक तुका सांगता आशिल्लें तुगेल एपिसोड आयकून सकणांक इतलें खूश आसा की म्हाका इतले पर्सनल मेसेजीस आयला आनी तो कॉमेंट बॉक्सांत वर्केन कितले सकळ तुगेले हिडन फॅन्स आसा म्हाका आजूय कळचे ते तुगेले हें पळयतर इतले सकड म्हाका सांग निमकूच आशिल्लो हे तुगे जयपाची अशी तशी म्हणून आज कॉमेंट्स पळोवन म्हाका धन्य वाटलें की येस सो यू आर द रायट पर्सन टू बी ऑन माय चॅनल जयपाची. थँक्यू. आतां जयपाची आतां ह्या म्हयनो आसा एप्रील म्हयनो. आतां एप्रील म्हयनो एग्जाम जाल्ले कुडले पेरंट्स एकच कळ्ळें मिगेल चेडवांक वेकेशनार खंयचे क्लासाक घालचे खंयचे स्पेशल क्लास म्युजीक डान्स स्विमींग ते सगळ्यांत तांचे कडेन एकदम खर्चितर आसा मातें. आनी सेकेंड म्हळ्यार एग्जाम स्टार्ट जावचे पयलीं फुडेंची तांणी सकड होमवर्क करता जयपाची. आमी सिंगापुरा वचचे की दुबय वचचे की लंडना वचचे ते सकड आसा कळ्ळें. ते इतले सकड तांणी सकड विचार करताची प्लॅनिंग करताची की वेकेशन स्टार्ट जावचे पयलीं फुडेंची ट्रीप स्टार्ट जावचे पयलीं फुडेंची तांणी सकड एक्झॉस्टेड टायर्ड जाताची. जयपाची हे सांगतले तुगेल चायल्डहूड डेसान तुमी कसं करचे आशिल्लें वेकेशनांत. अरे वेकेशन म्हळ्यार आमी खंडापटी एन्जॉय करता आशिल्ले. एक हिंदीन तूं गेद आसा की मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक म्हणून तशीच आमगेले आशिल्लें. वेकेशन सुरू जालें आमी सीदा गांवां वचे. गांवांत मारी म्हगेले माव राखता आशिल्ली. त्या गांवचें नांव आशिल्लें हेजमाड म्हणून. हेजमाड मारी उडपा दाखून मंगळूर वचचे वाटेरी ते 18 किलोमिटर ते गांव विलेज गांव म्हळ्यार एकदम गांव. दिवसा तसल जाय नाशिल्लीं ती ना तें रिजर्वेशन ना कसले तिकीटाचे प्रॉब्लेम कसले ना वच्ची म्हळ्यार कुळ्ळे वचेची. आनी तेन्ना कसले मागीर ट्रेन मारी बॉम्बे दाखून हांगा पुना ते ताजे मागीर मुखार सुनो जाल्यार ते ब्रॉड गेजनी मिटर गेजन म्हूण आशिल्लें. पुना वता आमकां चेंज करपा आशिल्लें ट्रेन आनी ते मागीर हांगा वचका म्हूण ते ट्रेनाची गंमत कसं सांगचें. रिजर्वेशन ना कोण फर्स्ट रिकता तांकां ते येता पुना स्टेशनार येता ट्रेन एकदम खाल येता आनी तांतू सकाळीं धांवन वचून जाग धरका. आमी कुलीक सांगचे आमी 4 जाण आसता ती आमगेले एक सीट समज धर तूं म्हूण कुली ना कसन करचे म्हळ्यार एक बच्चे लोक हमारे साथ भाग के आओ म्हणून आनी एकल्यान कोणें आमगेलें सामान हाका पळोवचें म्हूण ती धांवता वतना तेन्ना ट्रेनाक कंडी एका सरळ ना आशिल्लें ओपन आशिल्ली कंडी ओपन आशिल्ली आनी ते सीट धरका जाल्यार तागेले आतां कसले दिवका आमी ते एक तागेले चादर एक दिवचे ये इसके ऊपर बेंच पर बिछाव म्हळ्यार दुसरे येता तो कांड उडयता आनी तागेले घालता तसल अवस्था आशिल्ली. म्हूण ताजे वटू चेडूवांक हाडचें आनी ट्रेन चिके स्लो जातना कुली सकयल भितर चडटा ती आनी चेडूवांक सांगता ती इधरी खडा राव म्हूण आनी आमी सांग चेडू न्हू आमकां पुरे कंडे दाखोवन भितर लोकोचे भितर लगेल कुडले आनीक आमगेले म्हापशे पेटी रिगयता पेटी म्हळ्यार आतांच वर ते हे न्ही VIP न्ही त्या टायमार लोखंडा ट्रंक आसता आशिल्ले ते खंय लागत की म्हूण भंय एक कसले आतां होल्डलांनी तांकां रिगूचे जायनाशिल्ले म्हळ्यार इमेजीन करा ते होल्डला सायज कितले आसता ते सकडेन करचे. चेडू आरे गेले आमी भितर रिगली ती हात पाय सोड पडा ती म्हणून कुलीन सांगचे हात पायर फैला के बैठ जाओ म्हणून एक पेटी रिगली ती जाल्ले ट्रेन हॉल्ट रबले तरी भितर रिगची गलाटो सामान धोर न्हू हाता पिशव्यो बॅग हें तें म्हूण सकडें धोर वयर येवन एक पेटी आमगेले बैसून जाल्वे आय्यम्मा जाले तांतू भितर 1000 झगडे मिगेल हो जागो मिगेल तो कपडा ट्रंक उदर करो ये इधर करो म्हणून आमकां पिश्टाचे बसशील हालचे ना जर म्हूण आमकां क्युरियोसिटी कोण खंय आसा कोण लेखतले आसा की तांतूच पुरे एक फावटी ट्रेनार बसली वे येद्रा सिटार कोण वच्ची जेना खंय चड पावोची आयोची जेन चड आतां तूं कोण वता कोण बसता म्हूण गोतना
तें रिजर्वेशन जो आसलें की जे ना आमकां गोतूना रिजर्वेशन मेळ्ळें नाव ना ते पुरे तेची थर्ड क्लास म्हणचे आशिल्ले तेन्ना हा आतांचे वरी सेकंड क्लास ना आशिल्ले म्हण एक पाटी ट्रेन स्टार्ट जाता पावोच्या आयिल्ले पुरे बाय सुई करून पुरे जण देंवन वतात कड्यार एक पाटी ट्रेन मूव जाल्ली एक पाटी सकाळान हुसकुसोन बसलीं ते यमा जाग मेळ्ळी काच कशेपणी करून मागीर गळ नीट जावचो आमगेली गुर्ताची लेखतली कोणी आसत की मेळटात की हेकड तेकड वचचें उदक पिजेवचें वॉशरुमा वचचें ते पुरे ट्रॅफिक सुरू जावचें कडेन एक पाटी बसली कुडले ते दनपारा ट्रेन शेकेन फॅन गुंवता जाल्यार वार ना आशिल्लें म्हूण बसलीं ती ते लंच आनी कांय मेळनाशिल्लें जेवण आनी पॅन्ट्री कार म्हणून कसं ना आशिल्लें ते गोत ना आमकां निगेल आम खंय घेवन येता कोणें सामान व्हेलें रे म्हूण आमकां बशील कडेनची हेरदूस तें मग ते आमी येताना हाडचे आशिल्ले ते फेवरेट म्हळ्यार सकाळांक तेंच हाडचे मोस्टली इतले चपाती हाडल्यो ताजे लसणे चटणी हाडली थोडे लायक असले केळ फ्रेश असले ते केळ घेतले उदक जावं करना उदका तांबियो तो एक फूड काशिल्ले काश्याचो तिरगणे तांबी म्हणटा आशिल्ली ताका ते अशी गुंडा न्हू तांत भितर एक ग्लास तांत भितर उदक मागीर आमगेले जालें तें लंच जालें कसांनी आशिल्लें खाल्लें मागीर चेडूं न्हू कसांनी तोंडा घालच्याक जावका म्हूण ते पुरे हाडचे आशिल्ले येतना बिस्कीट की हें की तें की पुरे चलो बस सुरू जालें कडेन सांज जाली सांज जाता तर भायर काळोख कसलेय दिसना कसन पळोवचें मागीर आमचितले आमी चेडूं आनी पळय अशी कांय पुणी अंताक्षरी म्हूण खेळ्ळींची कसांनी पुणी खेळ्ळींची आनी एक गम्मत कसन म्हळ्यार आमगेले स्कुलाचे इयर एंड कशी कशी आसलें आमकां जानेवारी दाखून डिसेंबर ते आशिल्ले डिसेंबरा एग्जाम जावन आमकां रजा आनी कंटिन्यू दुसरी क्लासां सुरू जाता स्कूल तेच खातीर आमकां टिचरान पळय भरपूर होमवर्क दिवचे इतली दाखून इतली चॅप्टर ते मॅथ्स कोरून हाडका इतली लेसनाचे क्वेश्चन कोरका इतली मागीर गेल्ली कुडले 6 म्हयन्या परीक्षा जुना भितर गेल्ले एग्जाम आसूर पेपर म्हूण वतना पुरे बूक व्हरची पुरो इतली ते एक ताजे एक वजे नोकरी जाल्यार बरोवच्याक आनी शिकच्याक ते टेक्स्ट बूकय जावका त्या वेळ व्हरचे सगळें सामान घेवन स्कूल समेत घेवन वचचें आशिल्लें कडेन कसं नाही बैसून कुरवणेचें सुरू जालें तें पाळण्यां घाल्यार आनी गंमत कसर म्हळ्यार सीटार बसल्यार आतां वरी न्हय आशिल्ली सीट पट्टेची आशिल्ली ती अशी लायनार पट्ट्यो तांत भितर पट्टेंत आशिल्ली न्ही त्यो बसतना आमी सांगलें न्हू आमगेले पांय आनी पुरे ते पट्टे लागून वच थोडे वेळ जाले कुडे एक एकल्यान सुरू करचे पांय खरपुच्याक कसले बाया म्हूण तेन्ना पळयलें कसं न्ही एक अशी पळयलो एक मेळ्ळो पळयल्यार कोणा बिकुंडू आतां आमी बिकूण म्हणटा ती आतां चेडवा गोत ना बेडबग म्हणटात पळय ते आनी ते रगत पिवन पिवन थोणकीशें जाल्याची आनी आमकां खर्चून खरपून पांया जांग मागीर सुजून गेल्या ताजी एलर्जेनी कशें जालें ना म्हूण आमी पावलीं ती घर कडते म्हूण ते सकाळी ते जालें कडेन जेवण जालें सकट जालें आतां न्हिदोच खंय हॉलडालांनी हाडला वय ते पातल्याच ओपन खंय करचें म्हूण गोत ना तितली जॅम भरला थंय मागीर कसन करचें अशी बसली कुडले डुल्क येता ती अशी माती कितली पळय बॅलन्स करूं जायना पळय मागीर बगलें नाशिल्ल्यार आम्मानी असल्यार तिगेले पांयार ती एक मनीस न्हू तेन्ना मात्याना पण आम्हाला पांयार वचून पडचें एक खांद्यार न्हिदोवचें आनी सामानूय पळोवका ना सगळ्यांनी एका पाटी न्हिदोवचें जायना कोणेपणी सामान घेवन देंवन वता राबता ती ते वेळ आसा म्हूण एकली कोणेपणी जाग आसा काम जालें न्हिदोन कशी पुणी फाल्ली जातरी खंय देंवचें म्हणून म्हळ्यार आमी गेले तिकीट खंय तें आसा मामू आतां ट्रेनार दाखून देंवचे टायम येयले खंय देंवचें म्हूण हरिहरा देंवल्यार कसं जाता मागीर वग्गी सकाळीं एक पाटी ट्रेनार दाखून सुटली ना म्हूण तें पुराय बांदा आमगेलें सामान ओट्ट करचें पांया वाण घालची सकाळीं ताजी पुरे धमाल चालू आसता आनी मस्त लोक देंवता म्हूण ते कितली घंटे येता म्हूण 8 घंटे इतले हरिहर येता म्हूण जालें मागीर कसं नाही ट्रेन येतना पुरे आमगेले होल्डर बांदून जाल्ले सगळे रेडी आनी मस्त जेन्ना देंवचें आशिल्लें निमित्त कंडेले मस्त गर्दी मागीर एक पाटी स्टेशन आयलें निमणूचें सकाळांक कुणसा स्टेशन हरिहर बांदू म्हूण वचा देंवची गलाटो 1800 माथ्या वयल्यान हांगा थंय धक्को मारचो ट्रेनार दाखून पडटात की म्हूण भंय त्या गॅपान थंय मागीर एक पाटी देंवली कुडले पळय हात पांय आनी सडल कोण हय्य माजल कुडले कुली आपयले स्टेशनार दाखून भायर आयली ती बस खंयचें म्हूण बस पळोवका आमकां तिकीट घेता मुल्की म्हूण कळना मुल्की तिकीट आमी सांगनाशिल्ली निमित्त आमकां सकाळीं बसार जाल्यार शेरसो कोतकोळी की कसन की म्हणटा आशिल्ली चिके सरकून बैसा ती म्हूण सकाळीं सामान घेतलो बसार चडली ती वयर आमगेलें सामान घाला की ना
प्रॉपर बसार घाला की ना ताजेचं त्या पुरे जाली कुडले बस सुरू जाले तांतू एक नमने जीव आयल्यावर जालें आतां गांवांत येवन पावली नव्या म्हूण मागीर काय ना एक चिके मुखार गेली कुडले बस रावले त्याक मागीर येद्रा न्हंय आयली न्हंय आत्ताच वरी तेन्ना ब्रिड्जी ना आशिल्ले सांकव म्हणटात पण मागीर कसं जालें एक न्हंय येयली कुडले बसार दाखून तो गुद्यावां ती म्हूण तो गुद्यावयले कुडे आमगेलें सामान पुरे धरलो हातां धरच्यो पिशव्यो गिशव्यो पुरे बघ आमकां सादारण जावचें आशिल्लें तरगणा तांबयो आनी जागृत करूं का न्हय म्हूण त्या सकडे घेवन बसार दाखून देवन न्हंयची पेलतड वचका बोट आसताय आमगेलें सामान येवं का न्हय म्हळ्यार पुरे बस येता ती ते पुरे आमगेले घाल न्हू बोटी म्हळ्यार कसं सान्न बोटी ते पुरे आनी ते पेलतड गेले कुडले थंय बस राखून आसता त्या बसा कसन म्हळ्यार कोण खंय बसला पळय थंय बेसका आतां धांवन वचून तूं एक येद्रा कंडेल्या बसता म्हळ्यार साध्य ना तें तुमगेले जा खंय की थंय बेसा ती म्हूण त्या बसली ती बस सुरू जाली आमगेलें सामान येयलो वापस एक पाटी स्टार्ट जाली जर्नी म्हूण चिके मुखार वता रे आनी एक आतां म्हाका न्हंयची नांव उडग आसना ती ते पुरे सान्न नाशिल्ली न्हय तेन्नाची उडग आसना आतां कितली की 5 न्हंय दांटूक आशिल्ले ते करता करता दनपार जाता सांज जाता गांव येवन पावना जाल्यार वातावरण तेंची पुरे कडेन मड्डे गद्दे आनी पुरे एकदम रस्ते न्ही पळय तेच न्हू ते डांबर रस्ते नाशिल्ले सादारण आशिल्ले रस्ते धक्की खाताची वता वचत सांज जाता तरी मागीर थोड्या वेळान म्हणाली ती आतां पडबिद्रेनी आयली आतां आमगेले येता हेजमाड येता म्हूण ते भारी संतोश कितली की बोटींनी बैसून हें करून तें करून जीव पुड्डी जावन वता आयले हेजमाडी ते देवलीन ती देवली कुडले ते दाखून घरा आले ते चमकून वचका सामान मागीर बस राबली कुडले तांकां एक क्युरियोसिटी येत म्हूण कागद घालना हय एक बस राबले आमगे मार्ग सोडून कितली की भितर आशिल्ली घर बस राबले म्हूण चेडूं पुरे धांवतो येता ती हय हें न्हय रे आनी एक बस कितकी म्हूण वापस गेली तशें करता तांणी एक येवन पावतात कडेर आमी देंवली कुडले तांकां कितली खुशी जाली तांकां न्हय तांगेले चड आमकां खुशी एक पाटी जर्नी खंयच जाल्ली म्हूण ते वतना वचून पावली ती रात जाले पुरे जाण एकल्या मेळ्ळी ती तो संतोश मेळ्ळो तो खंय की स्टारार दाखोवन चंद्रार दाखोवन आयलेंच की म्हूण लेका तितली खुशी मागीर एक हात न्हांवची सुरवेरी ती मागीर ते सकाळ न्हाय न्ही तेमी म्हूण ते धूळ आनी त्या टायमार इंजीन आशिल्लें ट्रेनाक कंडे दाखून भायर माती घालूया पुरे ते कळशा कुडकी पळय ते पुरे दोळ्यान तूं मात्यारी अशी त्या दिकान डायरेक्शन करचें ना तोंड ती मागीर दोळे वता म्हूण हे कडेन पळोवचें आशिल्लें ऑपोजीट सायडार ते मात्या धुळेनी काडका न्हय कळशा कुडकेनी म्हूण सुरवेर एक मात्यार न्हांवचें मात्यार आम न्हाणूच आशिल्लें ती आमकां केस मस्त आशिल्लो त्या सकळे जाता तरी जेवणाक बसली ती एक पाट न्हिदत केन्ना मागीर बॉडी थकल्या मायंड फ्रेश म्हूण अशें पळयली कुडले न्हीद येता म्हूण हेर दीस सकाळीं की दिवन सोडल्या वरी फांती भितर जाली उठा न्हू कैद आनी सूर आमगेली एक्टिविटी अच्छा जयपाची तूं कितले वर्स फुडें ह्या जर्नी केलेले मान सांगचे आमगेले व्ह्युअर्सांक हांव तुगेल वटू आशिल्ली जयपाची फुल जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू हेजमाडी हांव तुगेल वटू ट्रॅव्हल केला बसल्या हांव तुगेल वटू ते तिरगणे कसे ते ताची तंबी यायचे काय दापिल्या हांव बरके ना मिगेल जागे खरपी तर अशी हांव बरके ना 2-3 बोटी हांवय बसल्या थंय क्रॉस केला आनी हांव हेजमाडी पावल्या डियर व्ह्युअर्स म्हाका हें सांगता आशिल्लें हांव प्रोफेशनल स्टोरी टेलर मात जय बच्चन कोण स्टोरी सांगिल्ली पण खंडीत हांव कशी तुगेल वटूची जर्नी केल्या फ्रॉम बॉम्बे टू हेजमाडी 1.5 दिवस की लागिले आय एम शुअर तुमी सक्कड तुगेल वटूची बॉम्बे टू हेजमाडी ट्रेन तीन न्हंय क्रॉस करून सक्कड हा तुम्ही वरकीन खंडीत जाणी करपिल्या दिसता काणी आयकत आसतना आमकां खंडीत सांगायची ह्या जयपतचिले वटू सिरीज कशी तुमकां लागला तुम्ही लास्ट टाइम कशी आमकां मोग दिला तशींची ह्या टायम तुमगेल सजेशन्स तुमगेल फीडबॅक तुमगेल थॉट्स ओपिनियन्स खंडीत डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालायची कॉमेंट सेक्शनान बरयाची आनी आमकां अशींची तुमगेल केन्नाय आशिर्वाद खंडीत आसो थँक्यू थँक्यू
नमस्कारो, थैंक यू, Thank you. फिर मिलेंगे. फिर मिलेंगे.